निसर्गा दृश्टीन नटलेलो आसा, ग्रामीण भाग आसा। आयज कासारवारणे जावं आमचे तुये 2 हॉस्पिटलां आसा, पण जे फाटले जे आमी जे आमदार निवडून दिल्या त्यांच्यांनी हेल्थाचे जावं उदकाचे लायटीचे हे जे गोष्टी जीवन आवश्यक आसा जे मनशांक जाय तेचेर सुद्दां ह्या आमदारांनी दुर्लक्ष केला। पण म्हाका एक प्रवीणाचे कौतुक करचें दिसता। आयज तो 1-1.5 वर्सां पेडण्यान काम करता, पण तेका एक दिसलें की पेडण्यान हे गोष्टी कमतरता आसा जे खरेच गरज आसा लोकांक, ते गरजेक तेणी आयज हात घातला। हांव परत एकदा पेडणेकरांच्या वतीन तेचे आभार करता। आभार इतल्याक मानता की पेडण्यांतल्या जावं जनतेक कितें जाय आनी कितें ना ही दूरदृश्टी आसलेलो आयज नेतो प्रवीण भाई आर्लेकर पेडण्यां खातीर झडटा। सध्या तरी आनी खंयच जावंक ना। ही पयलीच पावट आसा त्या म्हणटा की हे कॅन जी गरजेची वस्तू आसा ती प्रत्येकाच्या लोकांच्या गरिबाच्या तशें श्रीमंताच्या घरांनी लागीं पावता आणि ही सेवा अवेलेबल करून घेवपाक तांची हेल्पलायन आसा, तांच्यांनी संपर्क करचो, तांकां ही सगळ्यांका दिली वयतली ज्यांकां गरज आसा तांच्यांनी येवन घेवन वयचो आणि ह्याची ही आसा ती तांकां फॅसिलिटी अवेलेबल करून घेवची। आणि एक प्रश्न की एका ड्युरेशन टाइम हो कितलो एक आता एक कॅन घेतलो हो साधारण कितले टाइम पर्यंत चलतो? एक वर चलतलो, 2 वरां चलतलो? 1 वर 2 वर हे पोस्ट प्रमाणे आसा। जितलो ताका त्रास जाता तितल्या पडटींनी मारप। जशें आमकां खरस मारतना आमी हेचे पंप यूज करता, आस्तालीन पंप, बिडाकूट पंप यूज करता की आमी मारल्या उपरांत पंप मारल्या उपरांत आमकां खरस मारता ती कमी जाता। तशेंच ऑक्सिजन लेवल कमी जाता तेन्ना मारप आणि श्वास घेवप, डीप श्वास घेवप ह्यो मारतकच हो मारपाचो डीप श्वास घेवपाचो। सो इट कॅन प्रोलॉंग फॉर हिम, ताका ऑक्सिजन लेवल वाडटली तितलो तो ऑक्सिजन एका हॉस्पिटलांत पावपाक बरें पडटलें ताका। आणि तातूंतसून स्पेशली खास करून आयज हो ऑक्सिकॅन आमी आयज लॉन्च करता पेडण्यां मतदारसंघाच्या जनते खातीर। हो आमच्या प्रत्येक गांवांत आसतलो, प्रत्येक आमचे जे कार्यकर्ते आसात, हितचिंतक जे आसात, जे ह्या पॅन्डेमिकान काम करतात तांच्या पर्यंत आमी अवेलेबल करतले आणि सो दॅट त्या गांवच्या मनशान ताच्या कडेन संपर्क साधलो जाल्यार लागींच्या लागीं ताका इन एमर्जन्सी टायमान तो हातीन मेळटलो, ऑर एल्स आमच्या ऑफिसांनी अवेलेबल आसतलो, ऑफिसान तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचें, तोय घेवन वचूंक शकतात ते। अशे तरेन हो आमची जी पयलींची जी म्हणजे पॅन्डेमीक कार्य जें आसलेलें तातूंत मागीर तो हेल्पलायन नंबर म्हणात, मास्क डिस्ट्रिब्युशन म्हणात, मागीर आमचो वेपरायझर आमी स्ट्रिमर जो आसलो तो आमी सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट केला। त्याचोच आणखीन एक पावल फुडें घेता आसतना आयज हो ऑक्सिकॅन आमी लॉन्च करता। ऑक्सिजन कॅन हो आमी लॉन्च करता पेडण्यान। म्हणजे ही गरजेची वस्त सारकी। हे जे लोकांक ऑक्सिजनाक प्रॉब्लम जाता, जेन्ना आतां कोणा इमर्जन्सी जाय जाल्यार इमर्जन्सी हे तेंच्यांनी यूज करूं येता। कोणाक लागींच्या लागीं हॉस्पिटलान वचोंक जाय जाल्यार 1-1.5 वर 2 वर पासून हो तेंच्यांनी यूज करून तेंच्यांनी आमच्या हॉस्पिटला पासून पावों येता। अशी आमी म्हाज्या तर्फे तांकां हेल्प हो कोणाक गांवांनी हो म्हाजो हे प्रोडक्ट सगळ्यांक हांव दितलो, जे पळय म्हाजे कोण MGचे आसा तशेंच आनी कोण मेंबर्स आहा पंचायतीक हे हांव तांकां सगळ्यांक दितलो। आनी गरिबा वचून आनी कोणाक खऱ्यांनीच गरज आहा पळय तेंच्यांनी हे कॉन्टॅक्ट करून घेवन वयचें तेंच्या कडसून। प्लस आमच्या ऑफिसानूय तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून आमकां 24 आवर्स आमी तांकां अवेलेबल करून दिवंक शकता। तुम्ही लागींतल्या लागीं हॉस्पिटलान तुम्ही पावू शकता। खरोखरच ही बरी गोष्ट आसा आणि मोगो पक्षाचे आमच्या सद्या नेते जे आहात प्रवीण भाई आर्लेकर यांचे खरोखरच पुन्हा एकदा कौतुक करता की ते अशे जे गरजेचे वस्तू आहात ते लोकां मेरेन पावोवपाची तेचे कार्यकर्ते करतले आणि तेंच्यांनी हेची सदांच खबरदारी घेवची। बरें।